स्पीकर सर, आयच्या डिमांडांनी उलयतना आयज इम्पॉर्टंट डिमांड्स आहा. स्पीकर सर, पयलो ट्युरिजमाचेर उलयता हांव. ऑनरेबल मिनिस्टर जेन्ना आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयलो तेणे इन्फ्रास्ट्रक्चराचें काम आमचें पयलां जें आमी हातीन घेतलेलें आहा पळय. स्पीकर सर, GTDC आनी डिपार्टमेंट हे दोगूय जाण मेळोन गोंयान इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्युरिजम प्रोवायड करपाक वावुरता आनी त्या खातीर तांकां शाबासकी दिवपाक जाय. स्पीकर सर, आमी गेली 5 वर्सां जेन्ना उलयताले की बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्युरिजम, ट्युरिस्ट जेन्ना गोंया येता तेन्ना ते बिचार पयले वयता आनी बिचार वयताना तांकां बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आनी ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आमी 3 वर्सां उलयल्या उपरांत आमचें काम स्टार्ट जाल्लें. 2012 ते 14 आमी उलयले आनी बाब सोपटे उलयता तेजें मातशें काम करता, कितें टॉयलेट्स कितें फॅसिलिटी जाय ताका तेणी तुमी दोगूय मेळा आनी करून घेया ते. कित्याक त्या वाठारान तुमचोच गांव तो आमचे हितून आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुवें 5 टॉयलेट दिले आनी स्टेट ऑफ द आर्ट टॉयलेट. स्पीकर सर, सांगूशें दिसता की हांवें काल उल्लेख केल्लो एअरपोर्टा वयलो टॉयलेट इज इन बॅड कंडिशन म्हणून, आनी आमचे टॉयलेट येवन पळया कांदोली बिचार बांदला. ऑनरेबल मिनिस्टरान तेजें उद्घाटन केलां, चीफ मिनिस्टरूय येयल्लो आनी तसले 5 टॉयलेट आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बांदप चालू आहा. बागा बीच नियर क्लब टिटोज, कलांगूट बिचार मेन, कांदोली मेक आनी आनेक एट द बस स्टँड, कलांगूट बस स्टँड थिंगासरूय आतां काम स्टार्ट जावपाचें. खऱ्यांनीच हे इम्पॉर्टंट फॅसिलिटी जेन्ना आमी स्वच्छ भारत क्लीन टॉयलेट्स आमी दिवंक सोदता तेन्ना हो एक बरो एग्जाम्पल आमच्या गोंयान ह्या सरकारान आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या फंडान 1,50 लाखाचो एक टॉयलेट आमकां बरी व्हडली फॅसिलिटी दिल्ली आहा. तितून अपग्रेडेशन ऑफ एक्झिस्टिंग प्रॉमिनाद ऑफ कांदोली बीच आनी कलांगूट बीच आनी बागा हे आमचें काम चालू आहा. सर, देर आर सम व्हेरी स्मॉल थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द इंडस्ट्री. कित्याक ही इंडस्ट्री जी आहा आमची, दिस इज टेकिंग केअर ऑफ द इकॉनॉमी ऑफ द स्टेट. जेन्ना आयज मायनिंग बंद आहा तेन्ना सगळे वाठारांतले लोक, सगळे विलेजींतले लोक, तुमचे पेडण्याचे लोक ह्या इंडस्ट्रीन कामाक येता. ट्युरिजम इंडस्ट्री एलायड एक्टिविटीज आहा, वेदर इट इज रिसॉर्ट्स, हॉटेल, गेस्ट हाऊसेस, रेस्टॉरंट्स, क्लब्स आनी कितले वस्तू आहा. आनी मारगांवचे पोतान ते अप टू काणकोणचे लोक, ते वाटेन बिचोले, साकडे तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक ह्या वाठारान कामाक येवंक सोदता आनी इट इज अ एम्प्लॉयमेंट गिविंग इंडस्ट्री. आनी ह्या इंडस्ट्रीक तुमी पॉझिटिव्हली पळोवपाची गरज आहा. नो डाउट यू आर लुकिंग एट इट, बट द मनी वॉट यू हॅव गॉट, आय एम नॉट हॅपी विथ इट. जे तुका बजेटान पयशे दिल्ले आहा, आय एम नॉट हॅपी विथ इट. तुका 5 टायम्स ऑफ दॅट बजेट दिवपाक जाय. 5 टायम्स द मनी म्हणजे 1,000 crores for 1 year is not sufficient. If you actually want to bring this industry to that level, you go to Sri Lanka, Speaker sir, you go to Malaysia, you go to a country which is below our this Philippines pasun आमी वचून येयल्ले आहा. You go and see there. ट्युरिस्टा खातीर तेणी कितें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला पळय तो. तेणी बारीक बारीक गजाली हे केल्ल्यो आहा. ट्युरिस्ट जेन्ना इंडियन ट्युरिस्ट येता, सेम ट्युरिस्ट श्रीलंका वयता आनी दे आर टेकिंग केअर, म्हणजे जे गजाली करूंक नाका ते करिनात ते थिंगा. आमच्या गोंयान येवन करता. बाटल्यो सोऱ्याच्यो घेवन भोंवता, अश्यो हानी बी आनी कसले हे ते बियर विस्की बाटल्यो घेवनूच भोंवता, रोडांचेर भोंवता, फुटपाथाचेर भोंवता, पार्किंग लॉटान. हे सगळे आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हटलां विदिन 15 days स्टॉप करता म्हणून, बट हे जावपाक जाय. पेपरारूच न्हू, अशी न्हू की एक ऑर्डर दिली, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर्डर दिली आनी कोण फॉलो करिना. तुम्ही ऑफिसर नेमचे पडटले, तुमचे ट्युरिजमाचे ऑफिसर्स आहा. Orders will have to be also given to Mamladars, joint Mamladars, even police inspectors, even the secretary of the Panchayat. Means जे government
officers are in different levels, even the health officer, to challan these people, even imprisonment. म्हाका दिसता शिस्त जी आमी उलयता, डिसिप्लिन जे आसपाक जाय ते आसूंकूच जाय. बिचार आयज म्हाका दिसता कितलेशेच बाटल्यो फुटोवन कोणच्यो ट्युरिस्टाच्या पांयांक लागता. These are small things which we have to take care. And if we stop all these things, this messing around, जे mess जाता बिचाचेर ते आमी जर स्टॉप करीत, all this rowdiness जे इंडियन ट्युरिस्ट थोडे येता आनी इतले मॅस करून उडयता थिंगा बिचार, बाटल्यो जेवण घेवन येता, कोण सिलिंडरूच घेवन येता रांदपाक, आनी पंचायती कडेन मेकॅनिझम आसना. So we look at the help from you, you look at the help from the police department. हेंचे कोऑर्डिनेशन सारखे जावपाक जाय, हेंचे periodical meetings जावपाक जाय. I had brought also to the notice of the honorable minister that small children, they sell some things on the beach like those bangles आणि कितें 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 विकतात ते आमी फाटल्या दिसांनी सगळे बंद केल्ले. बट तरी आसतना ती रातची लेट नायट येता. These girls who are below the age of 14, below the age of 12, कितें जावंक शकता बिचार. अ इन्सिडेंट कॅन हॅपन वेर आमच्या नावाची घाण जावंक शकता. अँड टुडे ऑन द इंटरनेटार सोमतेच लोक घालता अपलोड करून हे उमको इन्सिडेंट जालो म्हणून उमके स्वाती. आनी आमचे गोंयचें नांव जे ट्युरिजमान नंबर 1 आहा ते बदनाम जावंक शकता. सो हेच्या खातीरूय स्ट्रिक्ट मेजर्स फॉर अ गर्ल ऑर अ बॉय हू इज selling some things on the beach or who is trying to talk to a tourist to sell their products or to tell the tourists that go to this particular place to buy things or eat food. म्हाका दिसता हें बंद जावपाक जाय. Speaker sir, things which are to be spoken on tourism, especially the master plan जो एक तुमी कोणाक तरी दिल्लो करपाक डिपार्टमेंटान, तो आयज पासून भायर येवंक ना. तो 5 वर्सां जालीं कोत्ता. स्पीकर सर, मास्टर प्लॅन गोंयचो खंयची तरी कंपनी बॉम्बेची काय दिल्लीची काय बेंगलोरची कंपनी कोत्ता. एकदां आमकां कितें तरी हे दिवपाक येल्ले, जस्ट स्लायड्स कितें दाखयले, शॅक्स आनी कितें 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 दाखयल्ले, पण कांय जावंक ना तेजें. आय थिंक दे डोंट नो एनीथिंग. दे डोंट हॅव एनी गोवन पीपल लायक पीपल फ्रॉम द टुरिझम इंडस्ट्री, पीपल फ्रॉम Goa on their board to do these things. Speaker sir, speaking on Goa Medical College. Goa Medical College, म्हाका दिसता आयज it is time to say thank you, देव बरें करूं, to all the doctors led आमचो honorable minister for health. From him right up to all the doctors of Goa Medical College for giving service to the people of Goa. म्हाका दिसता जे मोठे प्रमाणान ते डॉक्टर्स आर टेकिंग केअर ऑफ ऑल द पेशंट्स हू आर कमिंग ओवर देअर पेशंटली. एक आदी पद्दत आसली, थोडी जाणां मातशी कितें राफ उलयतालीं, पण आतां तो हें ना, सगळे सुशेगाद आहा. आय एम कंटिन्युअसली गोईंग टू गोवा मेडिकल कॉलेज. द डीन, द सुप्रिटेंडंट आमचो बाब MLA आमचो टोनी, तो चालूच आसता थिंगा. ही इज हेल्पिंग so many patients, but no doubt let us thank them today, including the doctors, nurses, servants, the people who are doing the cleaning work over there. कित्याक थिंगासोर इतले वस्तू सकला पडटा, blood falls down आनी कितें immediately clean जाता. That day I was there noticing in the casualty more than 30-40 patients at one time. The way they were handling it, earlier I had seen 5 years back, it was not like that. There is a big change, and I want to thank you for that. I want to thank the dean and all the doctors of Goa Medical College. Speaker sir, especially speaking on cardiac, Tingasur, Dr. Shirish Borkar, Dr. Manjunath Desai, Dr. Guru Prasad Naik, Dr. Michelle, Dr. Amar Prabhudesai, orthopedican Dr. Bandekar, Dr. Poonraj of neurology, Dr. Treza, Dr. Rajesh Patil, नावां सगळ्यांची घेना, डॉक्टर मेमी, they are doing a fantastic job. तांकां रातचे 1-2 उठोन येवचें पडटा. स्पीकर सर, डॉक्टर नोरोना, the other day I called him for one emergency case only to impute somebody's leg which was very bad. आमी ताका दुसरे हॉस्पिटलांतसून ट्रान्सफर केलो. He came at 2 o'clock at night.
It's very difficult for a doctor or a nurse, म्हणजे त्यांका इतले काम करचे पडटा. After the duty also they have to wake up back again. I think we all need to say a big thank you for them, and they are doing a fantastic job. Earlier there were water problems in GMC. This government of the day has solved this problem. Water the shortage na, tinga barik maintenance work ha te चालू था, but I think in phase wise they will do it. Let us, I think this entire house needs to thank all the doctors, not only in that hospital. I'm talking about MAPSA also, I'm talking about South Goa also. आता बाब दिगंबर कामत, आमचो colleague, त्याने म्हटलं की that hospital needs to be ready, and it is really required because the entire जे ह्या प्रेशर हा तो जीएमसी चेर पडटा. जो तर साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेडी जायत जाल्यार म्हाका दिसता हें सगळें काम बरें जातलें. स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्साचेर म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टराक इतलेंच सांगूंक जाय की आमची गोंयची भुरगीं जी आहा यूथ, तांकां तुवें फॅसिलिटी दिवपाची गरज आहा. तेंच्या ग्रावंडांचेर जो स्पोर्ट्स सब्जेक्ट आहा हो सब्जेक्ट जावपाक जाय स्कॉलांनी स्पोर्ट्स म्हणून. आतां ते पीटी म्हणून पी टीचर कोण येता तांकां भायर वता, पूण तांकां फुटबॉल क्रिकेट म्हाका दिसता हेचेर आमी बास्केटबॉल इनडोर गेम्स म्हाका दिसता एक 10-12 स्कॉलांनी मेळोन एक ग्रावंड आनी तेचेर बरी फॅसिलिटी लायक इनडोर ऑल इनडोर गेम्स इन्क्लुडींग चॅस, इन्क्लुडींग बॅडमिंटन, इन्क्लुडींग टेबल टेनिस, हे सगळें आसपाक जाय फ्रॉम अ व्हेरी यंग एज. रायट फ्रॉम द एज ऑफ 5 or 4 these children have to be on the ground. स्विमिंगान म्हाका दिसता आमची भुरगीं खूब बरें करूंक शकता, पूण फॅसिलिटी उण्यो आहा आमचे कडेन. वी हॅव ओनली वन स्विमींग पूल एट पेंजीम, 1 or 2 which are in operation, and one in MAPSA. MAPSA one is not in a very good shape. Speaker sir, infrastructure जो तर आमी ह्या स्पोर्ट्सान दीत जाल्यार म्हाका दिसता आमची जी youth आहा, especially these children who are here on top sitting, they are come to hear us, आणि तेंचो आवडतो हो सब्जेक्ट स्पोर्ट्स, बिकॉज लॉट ऑफ चिल्ड्रन वॉन्ट टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स. पूण म्हाका दिसता खंय तरी आमी फाटीं उरलेले आहा. बरे कोच आमचे कडेन आहा काय हे आमकां पळोवचें पडटलें. कित्याक आय वॉज टॉकिंग टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स वेन आय हॅड गॉन फॉर द वर्ल्ड कप. दे वर आस्किंग मी तुमची इंडिया वेन your country will be qualified, the highest populated country in the world, चायना कडे लागीं पावले आमी, बट वी आर नॉट क्वॉलिफाईंग फॉर द वर्ल्ड कप. फुटबॉलाक आमी क्वॉलिफाय जायना. बाब चर्चिल आलेमा हिंगा बोल्ला, तेजी सायज पळया तुम्ही ताका 3 कोटीच दिल्या. ही इज रनिंग सच अ बिग क्लब, ही इज मेड अस प्राऊड. आमच्या गोंयांक प्राऊड केला तेणे फॉर फुटबॉल म्हणजे पिसो तो आनी तेजी आख्खी फॅमिली. पूण 3 कोटी दिल्या स्पीकर सर. आमी सांगलेले सीएमाक ताका 10 कोटी तरी दी म्हणून, ताका बरो आमचे गोंयचे नांव सारकें टॉप लेवलार व्हरोनी म्हणून. पूण म्हाका दिसता ताका 3 कोटी 2 कोटी 80 लाख कितें दिला तुका. 3 कोटी ताका मिनिमम 10 कोटी दिया. यू लुक एट द सायज पळय ताच्या क्लबाची. माननीय उपसभापती. स्पीकर सर, हांव कित्याक उलयला, कित्याक एक तरी आमचो हावजांतलो MLA एक बरे फुटबॉलान कितें तरी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक फुडें व्हरोंक सोदता. ताका आमी हेल्प करपाक जाय. ग्रांट्स दिना तुमी. जे बॉल्स जे फुटबॉलाचे जे क्रिकेट किट, व्हॉलीबॉल नेट्स कितें दिवपाक जाय ते कांय दिवंक ना, खाली आमदाराकूच दिता. म्हाका दिसता प्रत्येक स्कॉलाक तुमी एक बजेट दिया. लेट द चिल्ड्रन गेट इट विथ देम. लायक आमकां धाकटे आसतनासूनच आमकां डिपार्टमेंट, आमकां गव्हर्मेंट इज पुशिंग अस टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स. स्पीकर सर, उलोवपाचें खूब जालो. म्हाका दिसता टायम कमी दिता तुमी स्पीकर सर. म्हाका दिसता हे जे हेल्थ सर्विसाचेर एकूच उलयता. मिनिस्टराक म्हाका इतलोच रिक्वेस्ट करूंक जाय, यू कम एंड लूक वन डे, एक दीस घे आनी आमचो हेल्थ सेंटर पळय. तुमी स्टार्टिंगूच पळयल्लें, तेजे उपरांत पळोवंक ना. दिसाक कितले हे येतात थिंगासर म्हणजे पेशंट्स. वी हॅव अ पॉप्युलेशन ऑफ 70,000 पीपल अराउंड देर. प्लस वी आर केटरिंग टू नेरूल, बाब जयेशाची कॉन्स्टिट्युएन्सी. वी आर केटरिंग टू सालिगांव, सांगोळडा.
आणि हे सायडीन Orda, Saipe, all those villages, 70,000 is there only. Plus the tourists who are coming over there. Tourists and the 70,000 every day asta. But that health center is in very bad condition. It requires urgent upgradation. It requires to be reconstructed. Immediately तुम्ही meeting आपोया आणि त्याचे plans म्हाका दिया पास करपाक आमी NGPDA आणि CRZ घालून ते पास करून दिता तुमकां बेगीतले बेगीन थिंगासर प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा ते CHC जावपाक जाय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. स्पीकर सर, मिनिस्टर आदी येवन पळयल्ले आहा. हे म्हाजे एक धाकटुलो डिमांड जो आहा आमचे हेल्थ सेंटर कांदोलीचे बेगीतले बेगीन जावचे, हे आमची सगळ्या लोकांची मागणी आहा. म्हाजीच न्हू जयेशाची मागणी आहा. थँक्यू स्पीकर सर.